म्हणके पूजल सोयरी कसं गेल गो पद्मिनी हे काही बिनी कळला की पूजाल विषयी आणि पळो का कसं नाही जाय नाही येत वय गो पूजाक निमगील गो तुवे कंची चन्न जेव्हा पळून दवरला गे तिने कसं नाही म्हणू तुक सांगितलं मग ती गेला निमगी म्हणून पैरी ना तश काय ना बा हाव निमगेला पूजा लागे तश काय ना मोईन माय वै गो पूजा अन्नाक येऊच वारा 2 दिवस रज घाल यो म्हणला गो देवा कसं नाही अण्णा कसं लापेल तू आता अशी टेन्शन पावना म्हणून अण्णाक विंगडा पहिलो तू दीपकाला अम्मा हे सोयरिके केदनाय ओपना ताका हाव आणि ताण दूर असेल ऐक आत हे सोयरीक हांवूच नक्क म्हणतरी पप्पास अण्णाक सांगून अण्णान कसला टेन्शन घेवचे नातक म्हणून किती सांग तू गो पूजा तू भूक ना म्हणून पोट्टा खायना तिला बैशी पळता मग पळोचं जायना ह्या पुरा तशी जलरी जात तक नत्तीले अम्मेक हे सोयरीक करू जात की कसं नाही तक्के एक उपाय असले सांगाच मग ओ तशी नाही गे काय ना तश पुरे तुम्ही दिवको म्हणना चल्ल्यान निचिलियन हाऊस बॉक्स एक देवस्थान वचून ते नागकेळ दिवन देवालारी मागल्यार जल्ले देव केदना काही आमगे पाठी बलरा हाय प्रिया इत्ती गो प्रिया पहिलाजी अर्जंट उलोचास म्हणून अप्पायनाशी आणि कसं करू मग टेन्शन जायना बाय तू खाणं जेवण पुरा सोन तपास करू बसला के संन्यासी ह्या पुरा तू कोण सांगील गो तू एक सांगा ना म्हणारी पद्मीन मॅन मग पुरा विषय सांगला फोन करून वय मिगेल अम्माक विंगड काम ना पुरा जना फोन करून पुरा मिगेल विषय सांगचे तश कसाला म्हणतो गो पूजा आम काही भाईली बाय तश नाही गो प्रिया मग हे विषय उल्लोचाक ना तू गोतच ना पुरा विषय गिव अप करच गो पूजा तू मक्का कन्व्हिन्स करताशिली अम्मा सांगका अण्णा सांगका म्हणून सांगून मक्का कन्व्हिन्स करताशील तू आता तू गिव अप करच बाय 2 वर्ष तक तू मक्क प्रवचन दितेस तू तशी करच गो पूजा तशी नाही गो तुगेला नी मिगेल केस एकू होई जला मिगेल चड कॉम्प्लिकेटेड अस तानी मस्त स्टेटस म्हण बसल्यान ती तांका भारी होड्डा तांची चल्ली जाऊ का काय हांव कसाला मिगेले अम्मा अण्णांक मन दुखोवन कॉम्प्रोमाइज करून घेऊ का म्हाका नाक हें वर्डीक कॉम्प्लिकेशन्स पुरा कडेन आसता गो पूजा हे काय व्हड विषय नाही पुरा कडेन आसता ते मस्त घेऊन बशी नाही त्या पूजा चड मोग असेल कडेन थोडे त्याग वेळ का गो मस्त घाण अशें झरून बशी नाही ते दीपकाला मग कशी हर्ट सोना तू वे हर्ट सोनातल्यार कशी तू या विषयी पुरो दीपकाला उलयला की तू म्हाका कसा नाही इगो येना हर्ट येना गो प्रिया जलारी हांव दीपकाल पुरा कॉल्स इग्नोर करतो सर तक मेळतो ना कसाला म्हळ्यार तक मेळ्ळार म्हाका मिगेले फिलिंग्स कंट्रोल करू जायना एक वेळ तुगेल मोबाईल दी म्हाका दीपका एक कॉल करना पळयता नक्क प्रिया कसाला ताका पोचे असो एक वेळ पळयता ते प्रॉब्लेम पुरो सॉल्व करया हाय दीपक हांव पूजाल फ्रेंड प्रिया उलयतास पूजाक 1 मिनिट तुगेला उलोवचें आसपी चिक्कू रुकाला येतले तूं तुका हांव लोकेशन पेटयता जायत वा ना ती फोन करचेर आशिल्लें तुका जाल्यार हांव एक पण फोन करून उलया म्हूण तुका कॉल केला बाय जायत हो कसा लागो तू ताका पहिले म्हाका तागेला थोडे उलोवचें आसा ताचे खातीर आपयला हांवें तूं वच चिक्कू गार्डनार राब म्हाका एक कॉल करोस अर्जंट आनी एक म्हाका पेन ड्रायव्ह एक दिवचें आसा तो येतालो तूं आतां चिक्कू गार्डनार वचून राब ओके आता हांव दीपकाला कसं उलोवच की कशी फेस करची की ताका इतले दीस इग्नोर करून हिण एक फोन करना पयली ताका
हाय पूजा. हाय डी. अब्बा हाय म्हणलं तुवें. हांव त्या म्हणटा तूं दलदल पळोवन घेवन म्हाका विसरली की म्हूण लेखली हांव. अशी कोणेपण इग्नोर करता गो पूजा. कितले वेळा फोन केला हांव तुका. एक पिक करू जायना हांवें तुका. हांव कॉल कसाला पिक करतो ना म्हण गोत नावे तुका आणि विसरच्या कसन खेळ वेता. नाही गो पूजा, मिसअंडरस्टँडिंग मस्त जल्ला वय जाल्यार हें म्हणटा तूं इग्नोर कर न्हू. कसा सादची तसं सांग. सातसूच कसाने ना रे. ज्याला खंयची विषय जायना म्हण गोतस की ताजे मागशी आमी चड एफर्ट घालच्या नज. आणि मिसअंडरस्टँडिंग कसाने ना हंतो. एकू विषय म्हळ्यार तुगेला अम्माक हांव इश्ट ना तितलेंची. वय गो पूजा, म्हाका पुरा कळटा. मिगेल अम्माक इश्ट ना वय जाल्यार हांव कन्विन्स करता ना. तू कसले इतली टेन्शन घेता. मिगेल अम्मान ते स्टेटसा विशयी तुगेल अम्माले सांगला वय. हांव कन्फर्म करून घेतले. हांव आनी मिगेल आन मेळ्ळो मिगेल अम्मा कन्विन्स करता गो. तू हें म्हणटा कसले टेन्शन घेता. इतले दिवस तू मिगेल वांगडा आशिल्ली. हांव कशी म्हूण तुका निके कळ्ळी वय. मिगेलवर विश्वासू ना हांवें तुका. विश्वास म्हण नाही रे. आता एक पटी वर्डीक जल्ला जल्वे मागीर हांव जीवन काडचें नाकवे तुमेल घर कडेन येवन. आनी कशी म्हळ्यार तू म्हाका कितले मोग दाखयत की तितले म्हाका मिगेल मायन आनी मावान दाखोवका म्हण आसा. हांव तांकां मिगेल अम्मा अन्नावरी पळोवंक घेता. तांणी तितले मोग दाखोवका नवे. यब्बा यब्बा यब्बा, तू लेखी तितलं वाईट ना गो मिगेल अम्मा. मिगेल पुश चड नाही गो मिगेल अम्मा का आशा. हांव कन्विन्स केल्यार खंडीत ओपता मिगेल अम्मा. ओके डी. तुका तुगेल वयर तितली कॉन्फिडन्स आसा म्हण जाल्यार हांव तुगेल अम्मा अन्नाक एक पटी येवन मेळू. दिस इज माय पूजा. हे विषय म्हाका जाय आशिल्ले. तू एक वेळ येस म्हळ्यार पुरो. मुखारचे विशय हांव उलयता. जायत डी. आमी आनो अम्माक कन्विन्स करचेक ट्राय करया. जाल्यार तू मुखार मिगेल हात जेवन सोडका मागीर पळय. हांव हात धरचे सोडचे नाही. मिगे लास्ट उसीर असते तुची मिगे लाईफ, तुची मिगे जीवन. आय एम व्हेरी सॉरी डी. तुका हांव मस्त हर्ट केलं नवे. म्हाका हर्ट करचे अधिकार तुका आसा गो. तुगेल मनावर मस्त बेजार जाला म्हण म्हाका गोतच. अरे 2 मिनिट पुढे तू कोण की हांव कोण की म्हणता हांव मगोशी आशिल्लींची आतां कशी. काय ना गो प्रिया. डी ही मिगेले चाइल्डहुड फ्रेंड प्रिया. मिगेल बेस्ट फ्रेंड ही. हिने तू कॉल करना पहिलेला. हाय प्रिया, आय एम दीपक. आय एम प्रिया. कितले थँक्स सांगल्यार पावना गो प्रिया.
थँक्यू व्हेरी व्हेरी मच. तू फोन केला म्हाका ऑफिसीन नंतर शिवलेल नंतर ती एग्री जालेली. इट्स माय प्लेजर रेडी. तुम्ही दोग जाण खुशखुशी जावन आसका म्हणून म्हाका मस्त आशी. ताजे खातीर हांव इतले पुरो प्रयत्न करता आसा. जाल्यार मिगेल विशय कोण सॉल्व करता म्हणून वतना हांव 2 वर्सां ताकून वदाडितस आनी कसं झालं गो प्रिया? कसं तुगेल प्रॉब्लेम म्हाका सांग, हांव सॉल्व करचे ट्राय करता. तू सॉल्व करता बाई रेडी पण जरा सांगू बसल्यार आसपळ काणी मिगेल मस्त आसा. ते दीस उपावेश ना ताका. मिगेल कशी सोडी त्याला हीण आसपळा जेवण काण सोडू म्हाका पळोवच्या जायना आशिल्लें. आतां तुमी दोगां जाण ओटू जावन आसका म्हणून मिगेल आशी. कसं नाही जेवण खाण सोडलं तुगेल अम्माला वार लागलोय तुका. तू वरी उपास करू सुरू केलं. जेवण खाण सोडलेलं बाई काही तुकून 1 इंच उण जाल्यार काही दिसना बा. उपास सुरू जाल्वे तुगेले बस हांव आनी उलयना तुगेले उपास. कॉपलेर मात्र अप्सर आहे मिगेल मोगाची. तुमगेल रोमॅन्स आनी जाल्यारी आमी मुखार सुदेत की काळोख जायते येयले. हां वच्चे यो मिगेल लेक्कान तुमकां दोगांक गडबड. वचा.